देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मोगाल इश्टानो, दर एका मनशाच्या जिवितांत ताका वो तिका भुकेचो अनुभव जाता. सदां आमी जेवणा खाणाक आशेतांव अशें ना. कांय पावटी आमची भूक ओत्मीक तरेची लेगून आसूं येता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या पाटलावदारांची कुडीची भूक भागयता. 7 उंडे आनी कांय मासल्यो घेवन तो तांकां वांट्टा. हांगा आमकां एक म्हत्वाची गजाल दिसता. जें कितें थोडें आसलोलें जेजू तें स्विकारता, आपल्या बापाक दिनवासता. ते उंडे मोडटा आनी आपल्या शिसांक ते वांटूंक सांगता. आमच्या जिवितांत आमच्या भोंवतणी साबारांक जेवणा खाणां जाय. ओत्मीक भूक तशीच कुडीची भूक थांबोवंक आमी तांकां कशे भाशेन लेखता. तांच्या गरजांनी तांकां आमी आदार दिवंक तयार आसां काय? जेजून ह्या कोरणे वरवीं मिसाच्या संस्कारा विशीं आपल्या पाटलावदारांक एक खुणा दिली. आमी लेगून जेजूची पाटलावदारां कशीं अशें करूंक फावो. जेजूच्या जिविताचेर नियाळून आमच्या जिवितांत हेरांची ओत्मीक आनी कुडीची तान भूक भागोवया. प्रार्थुया. मोगाला बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाड. आमेन. म्हजे बरोबर देवाचें उतर नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेलो सोर खुशाल राव, परमाशान राव.